फाटली 2 दीस हांव बरी चर्चा आयकता की कांय जाण म्हणटात की पांडुरंग शिवाजी महाराजांचे इतले पुतळे गोंयाक जर पळयले जाल्यार आमी गोंया आसा काय महाराष्ट्रान आसा असो आपल्याक दुबाव येता म्हण. जाल्यार कांय जाण म्हणटात की इतले शिवाजी महाराजांचे पुतळे पळोवन आपल्या भितर अशी राष्ट्रभक्ती आनी चैतन्य निर्माण जाता की आपल्याच्यान ते शब्दांनी व्यक्त करपाक जायना म्हण. सो तुजी भावना कितें? हे फाटल्या कांय वर्सांच्यान जर आमी पळयलें जाल्यार एक अचानक भाजपची राजवट जेन्ना सुरू जाली तेन्ना हे सगळे प्रकार सुरू जाले. म्हणजे देव देवता म्हण किंवा व्यक्ती ज्यो आसल्यो व्हडल्यो व्हडल्यो तांकां देव मानून तांकां तशें प्रेजेंट करप अशा प्रकारचे एक सुरू जालें आणि ते सुरूच आसा. राम मंदिरा उपरांत सुद्दां आमी राम मंदिराच्या उद्घाटनाच्या वेळार पळयलां की देशभर कशें वातावरण तयार जालें तें. हो फक्त हेच भागान न्ही जाल्यार दक्षिणेत तो प्रकार केन्ना नाशिल्लो. आतां दक्षिणेत सुद्दां ह्यो गजाली दक्षिण भारतात सुद्दां ह्यो गजाली जावपाक लागल्या. सो एक ते फॅड येयला आनी किंवा राष्ट्रभक्तीची किंवा कथीत म्हणजे आपूण दाखोवपा खातीर जे थोडे आसता प्रकार ते करपाचे म्हणजे उतावीळपणा जो आसा तो म्हाका दिसता चड असो दिसपाक लागला. आनी गोंयांत ज्यो घटना परत परत घडपाक लागल्या तातूंतल्यान म्हाका अशें दिसता की शिवाजी महाराजांचे विचार पेरपाचे किंवा ताचे ते रयतेचे राज्य आशिल्ले न्यायाचे राज्य जे आशिल्ले ते सोडून हांगा कितें तरी वेगळो दिखावपणा करपाक की आमी शिवाजी महाराजाचे मावळे अशें बी म्हणून दाखोवपाचो जो प्रयत्न चालला तो अत्यंत चुकीच्या मार्गान वयता. म्हणजे शिवाजी महाराजाची ध्येय धोरणां अमलात हाडपाचें सोडून मेळात थंय शिवाजी महाराजाचो पुतळो उबो करप म्हणजे जाका लिगली काय येना रस्त्या सायडीक खंयूय उबो करप सोडून दिवप मग ताका कोण ना फुडल्या जयंतीक परते मागीर पळोवपाचे. अशा प्रकारचे ज्यो गोश्टी गोंयांत सुरू आसा इल्लिगल तातूंतल्यान गोंयांत जे परत परत वाद जावपाक लागल्या. आमी कळंगुटे प्रकार एक पळयलो, म्हापसा करासवाड्यार पळयलो, दिवाडे जाला, पयर आमी हांगा सांज उदेच्या आर्य साश्टीन पळयलो. सो हे जावपाक लागल्या ह्या खातीर की इल्लिगली आपूण शिवभक्त कथीत शिवभक्त जे काय आसात ते इल्लिगली कोणाची पर्वा न करता रातयात बांदकामां करून महाराजाचे पुतळे उबे करतात. तातूंतल्यान हे सगळे गैरसमज जावपाक लागल्या. दुसरे बाजून कांय लोक ज्यो बऱ्यापणान विशय सोडो येतात म्हणजे पंचायतीन जर दिसता पंचायतीक किंवा हो इल्लिगल जर आसा जाल्यार ताका नोटीस काडप किंवा कलेक्टराक सांगून ताका एक्शन घेवप लाभ ह्यो सगळ्यो गजाली करूं येता. जे पद्दतीन पयर सुभाष फळदेसायाचेर माती ओडपाचो जो प्रकार जालो दगड फातर मारपाचो प्रकार जो जालो अत्यंत निंदनीय आसा. आमच्याच राज्यान आमच्याच मिनिस्टराक अशा प्रकारची वागणूक मेळप हे योग्य न्ही. आनी जी पंचायत सांगता की तो पुतळो इल्लिगल आसा म्हणून म्हाजो एक प्रश्न आसा की तो इल्लिगल जर आसा जाल्यार कायदेशीर मार्गान तेजेर कारवाय करपाक जाय आशिल्ली. म्हणजे तुमच्या पंचायतीन सगळेच लिगल आसा कितें? इतकी पंचायत जर बरी आसा ती लिगल हेचेर हे करपी म्हणजे इल्लिगल हेचेर कारवाय करपी जाल्यार तांच्यांनी आतां दाखोवन दिवपाक जाय गोंयाच्या पंचायती मुखार आदर्श घालून दिवपाक जाय की आमी काय शिवाजीचो पुतळोच न्ही कसलीच गजाल आमच्या पंचायत क्षेत्रान इल्लिगल चलची ना हे तेंच्यांनी दाखोवन दिवपाक जाय. हो पायंडो तेंच्यांनी घालपाक जाय जर ते खरें आसात जाल्यार. ना जाल्यार हांव समजता की शिवाजी महाराजाच्या तो तिरस्कार जो आसा म्हणजे जेन्ना गोंयचेर स्वारी जेन्ना जाल्ली 1683-84 दरम्यान संभाजी महाराजांनी स्वारी केल्ली आनी ताचे जे हे आसात म्हणजे तेन्नाचे जे शल्य जे तेंच्या मनान आसा जो एक तिरस्कार आसा तो दिसता काय कितें परत परत कांय घटकाच्या मदल्यान असो म्हाका एक प्रश्न पडटा. सो म्हाजो एक आव्हान आहा तांकां पंचायतीक ते चॅलेंज आसा की ते खरेंच जर आसात शिवाजी महाराजाचो पुतळो तुमकां जर इल्लिगल दिसता आसत जाल्यार तुमच्या पंचायत क्षेत्रांतली सगळी बांदकामां जी इल्लिगल आसा ती आतां तुमी मोडून दाखोवची किंवा ती तेचेर कारवाय करपाची सुरू करपाची. सहज हो जो मुद्दा ताणें 2 मुद्दे काडले. एक जो कांय जाणांक शिवाजी ह्या नांवाची एलर्जी कित्याक आनी दुसरें जांकां ही एलर्जी ना ते फक्त पुतळेच कित्याक उबारतात आनी विचार कित्याक घेनात का म्हणून. शिवाजी आमकां प्लॅन आमी तो फाटले फाटी एकदां उलयला की कांय आयकॉन्स जी आसात ती लोकांची श्रद्धास्थानां आसात. फॉर एग्जाम्पल आंबेडकर हो दलीत वर्गाचे श्रद्धास्थान जावन नंतर रिपाई बिपाई तातूंतल्यान तयार जाली. सो श्रद्धास्थान तें तो आयकन घेवप म्हणल्यार ताजे बरोबर बरे पद्दतीन वोट बँक आतां फॉर एग्जाम्पल आठवले एक खासदारके जोडल्या ताजे कडेन खरें कांय नाच पूण तो एक रिप्रेझेंटेटीव दलितांचो आमचो. सो आंबेडकराक तांणी सिस्टमॅटीक आपल्या कडेन घेतला. दलिताची वोट बँक जेन्ना आयली बिरसा मुंडा झारखंडाचो ताका तांणी देवत्व दिलें. तो लढवय्या ताका तांणी देवत्व दिलें. सो जेन्ना दलीत वोट बँक घेवपाची जाली बिरसा मुंडा ह्या आयकॉनाक तांणी देशभर घेतलो
आज गोंयांत सुद्दां बिरसा मुंडाची जयंती जाता, थोड्यांक खबर सुद्दां आसची ना कित्याक जाता ती, पूण तो झारखंडांतल्यान तांणी ब्रँड हें केला. ही जी आतां विकसीत भारत संकल्प यात्रा केल्या ती सुद्दां बिरसा मुंडाच्या गांवांतल्यान केल्या. तसो शिवाजीचो आयकॉन जो श्रद्धास्थान आसा, श्रद्धास्थान म्हणजे आतां फॉर एक्झाम्पल जम्मू काश्मीराची LOCचेर सुद्दां शिवाजीचो पुतळो जालो. आतां फक्त नॉर्थ इस्टाचे शिमेरेक येवपा उरला, आनीक हेवटेन रामेश्वरमाक, हेवटेन वेस्टर्न बेल्टा सगळ्या गुजराता सावन महाराष्ट्रा मेरेन शिवाजी आयलो. सगळे म्हणजे तुमी शिवाजी बॉर्डर राखूंक पकडटा काय कितें इंडियेचो? अरुणाचल प्रदेशान आसा सगळ्या. सो 1-2 बॉर्डर जाले की शिवाजी म्हणजे आयकॉन घेवपाचे. म्हणजे महाराष्ट्राक पयलीं मराठी BJP कडेन नाशिल्ले. तर मराठी वर्ग जर घेतलो, मराठी वर्गाचो एक म्हणजे आयकॉन शिवाजी, दुसरे शिवसेनेचो तो हे, तिसरो तो मराठाचो. सो एक आयकॉन घेवपाची ही जी पद्दत आसा. आतां तातूंत गोंयांक कशें जालां, गोंयांक पूरक राजवट मेळ्ळ्या वीच इज कोहेरंट विथ दॅट वोट बँक आनी तो समाज आतांची जी राजवट आसा. सो ताका लागून फाटले 2-3 वर्सांक हें प्रचंड वाडलां, कारण इट गोज इन कोहेरन्सी विथ दॅट महाराष्ट्र पॉलिटिक्स. आतां गोंयांक जालें कितें, हांगा कौल जनमत कौलाची फाट पळय कशी, महाराष्ट्र आनी गोंयच्या आड. सो मराठी हो कांय आमचे जुन्यो काबिजाती ज्यो आसा, नव्यो काबिजाती किंवा जुन्यो काबिजाती, हातूंनी कांय लोक आसात जे त्या जनमत कौलांक सक्रीय आशिल्ले, तांकां ऑलरेडी ती एंटी मराठाची फाटभूंय आशिल्ली. आतां तुमी जेन्ना हें आयकॉन टेक ओवर करपाचें प्रस्त सगळें करतात, हांव शिवाजी कडेन मूळ ताचो जशें रामाचे बद्दल हें व्यक्त जालें खुबश्या लोकां मदीं भक्तिभाव, तशें शिवाजी बद्दल खुबशे आसा हे जे वागतात तांचे मदीं आसा अशें म्हाका दिसना. हें प्युअरली पॉलिटिक्साचोय भाग आसूं जाय तातूंत. पुणून साश्टी मुरगांवां सारकेल्या एरियांनी, तिसवाडी सारकेले जंय जनमत कौलाच्या पूर्वग्रहाची फाटभूंय आसा, थंय तुमी ह्या गजालीचो अतिरेक तर करपूच न्ही. तुमी जेन्युइनली सुद्दां जरी केलें जालें, त्या लोकां मदीं तें रिफ्लेक्शन येतलें. सो म्हज्या कोतान हे आयकॉन घेवपाचे प्रयोग करतना सरकारान कांय मर्यादा स्वताचेर बाळगूंक जाय. आतां मंत्री म्हणटा, सुभाष म्हणटा, आपणें खूब शांतिकायेन तें प्रकरण हाताळ्ळें केलें, नाल्यार हाता भायर वचपाचें बी सगळें. पूण तुमी बाबा करता कित्याक, मुद्दम वचून कित्याक करतात ते? अजुनूय हांगा जॅक सिकेरा काय हें करून जनमत कौलाचे अजून हें जायना, निकाल लागना. कोण म्हणटा जॅक सिकेरा मेन, कोण म्हणटा तेवटेन आनी कोण मेन. थंय आसात 2 समाजाचे. अशी फाटभूंय आसतना तुमी शिवाजीचे बद्दल व्हेरी पर्टिक्युलर आसूं जाय. गोंयांत तो आयकॉन घेतना तरी सामकें सादूर आसूं जाय, आनी खंयचे खंय ते प्रयोग करपा जायना जाल्यार तें प्रकरण हाता भायर वतलें. हय किशोर, हे जे चल्ला हो भक्तिभाव काय राजकीय प्रयोग? प्रमोद, शिवाजी महाराजांचे व्यक्तिमत्व, शिवाजी महाराजांचे कर्तृत्व ह्या दोन्ही गोष्टींतल्यान शिकण्यासारखे खूप गजाली असतात. म्हणजे शिवाजी महाराज एक राजा म्हणून, शिवाजी महाराज एक मनीस म्हणून, शिवाजी महाराजाचे ॲडमिनिस्ट्रेशन, शिवाजी महाराजाचे शेतकऱ्याप्रतीचे त्याचे निर्णय किंवा बारीक गजाली, मागीर हिंदवी स्वराज्य म्हणजे कितें, ह्यो सगळ्यो गजाली ह्यो शिकप आणि जाणून घेवप खूप गरजेचें. म्हाका दिसता शिवजयंतीच्या निमतान म्हणजे फ्रॉम प्राथमीक स्तरापासून ते विद्यापीठ स्तरा मेरेन भुरग्यां मदीं ही वेगवेगळ्यो गजाली समजून दिवप आणि भुरग्यांक दर फावटी दर शिवजयंतीच्या निमतान नवो शिवाजी महाराज समजून घेवप हें खूप गरजेचें आसलें. पूण जाता सद्या जाला कशें की हो एक फेस्टिवल जाल्लो आसा आणि हो फेस्टिवल म्हणजे शिवजयंतीच्या निमताक दहशत तयार जावप हेच्या सारकें दुसरें दुर्दैवच ना. म्हणजे इतलो भंय आतां झगडी जाता काय, आतां मागीर झगडी जाता काय, आतां सांदे आर्यल कितें आसूं, कोणी ती जमीन दिवं दान किंवा कितें दिवं, त्या सांदे आर्यलांतल्या त्या खाचीन त्या दोंगरार वचून शिवाजी महाराजाचो पुतळो उबारपाचें प्रयोजन कितें हाचे पयलीं म्हाका उत्तर मेळना. दुसरी गजाल, दर शिवजयंतीक नवे नवे स्टॅच्यूज तयार जातात. आतां ह्यो स्टॅच्यू तयार जावप, तुमी शिवाजी महाराजां प्रतीचो आदर सगळे म्हणटले, भविश्यान सामाजीक परिस्थिती कितें आसतली आणि हेच पुतळे मागीर भविश्यान कायदा सुवेवस्था बिगडोवपाक
कारणीभूत थारतले काय असो एक प्रश्न तातूंतसून येता. सो आमकां ह्या सगळ्या गजालींकडे बारकाव्यान लक्ष दिवचें पडटलें. दुसरी गजाल जशें सुयेशान सांगलें तशें आनी जशें पांडुरंगान सांगलें की पॉलिटिसायज हेतून चड जाला. पॉलिटिकल मायलेज घेवप. पयलीं कशें आसलें की पयलीं जे लोक बीजेपीक हिंदुत्ववादी पक्ष म्हणटाले तेन्ना बीजेपीचो त्यांच्या प्रतीचो एक कितें आसलें की मॅक्झिमम तेंचो सपोर्ट कसो घेवपाक मेळटा. म्हणजे मनोहर पर्रीकरान कितें केलें, मिशन सालसेट, मिशन आनी कितें अशें वचोन मायनॉरिटी भितर वचोन तांचो कसो आमकां सपोर्ट मेळटलो हाचेर लक्ष दिल्लें. आतांचे मोडस ऑपरेंडी जर पळयशीत जाल्यार हे मायनॉरिटी हेंची मतांच पयलीं आसात कमी, हेंचें कांयच जायना, नाच मेळ्ळ्या जाता हेंची मतां, आमी हेंकां कॅरूच करचें ना अशा पद्दतीन सद्या मायनॉरिटी कडेन पळयलें वयता काय कितें असो विचित्र एक पद्दत सुरू जाल्या. आनी म्हाका दिसता की शिवाजी महाराजां सारक्या ज्या महाराजाक आमी इतलीं वर्सां जावनूय आयज तांचो उगडास काडटात त्या महाराजांच्या नांवान जर अशें राजकारण जायत जाल्यार तेच्या सारकें दुर्दैव ना. आनी एक गजाल आसा, हांवें बीजेपीची महाराष्ट्राचीच लिंक म्हणल्यार इनफॅक्ट तूं मोगो सुद्दां गोंया पळोवशी, अजुनूय मोगो जरी सत्तेक नासलो मोगो कडेन 8 ते 9% वोट आसा. आनी शिवाजी हें एक अशें सूत्र जें ती फाटले 20-25 वर्सांची ती वोट बँक जी बीजेपी कडेन येना 8 ते 9%, ती हेवटेन हाडपाकय शिवाजी हें एक मोठें सूत्र आहा. सो आयकोन घेवप तांकां महाराष्ट्रांकय बरो, मराठाचें जें इन्फ्लुयन्स आतां गोंयाक फाटले 3-4 वर्सांक वाडलां त्या नजरेनूय बरो, आनी मोगोची वोट बँक जो मर्ज जायना अजून मेरेन पक्ष शिवा लागून ते मर्जर करपाचे दृश्टीनूय शिवाजी हें एक कॉमन सूत्र आसा. जोयल, तूं कसो पळयता ह्या गजाली कडेन? कारण दीस इज अ व्हेरी इंट्रस्टींग थिंग. सगळे आमचे तिनी एडिटरांनी तरी म्हणया की शिवाजींचे विचार खंय आनी पुतळे खंय असो एक प्रश्न तयार जाला. आनी भक्तिभाव हो बरो आसा, बट इज इट true devotion or it is political devotion? See, Pramod, right from the word go, right from the start, we were very clear about this, that there is a conscious attempt to polarize sections. But idun bidar asha asa ki a perception is created that the minority is against this kind of a statue building or whatever you call it, which is completely misplaced. I'll tell you why. Nowhere in this entire incidents have minorities objected to this statues. Now take the case of Sanjay. People are more than willing to install the statue, but you are doing some kind of a illegality there. It is very obvious when suppose you have a tract of land, okay, which is connected to the highway. Where will you place your statue? Will you place it in wilderness somewhere? रानान व्हरून घालतलो स्टॅच्यू, तूं लोकांक थिंगा भक्ती करूंक मेळटा थिंगा घालतलो. वेन द हायवे इज टचिंग युअर प्लॉट, द ऑब्वियस रिजनिंग इज दॅट यू विल टेक इट एट द फर्स्ट पॉसिबल प्लेस वेर एवर यू कॅन, इन्स्टेड ऑफ सी आयदर वे विजिबल एंड वेर पीपल कॅन डू सम डिवोशन कितें तरी करपाक जाता. नाव यू आर टेकिंग द स्टॅच्यू रायट टू द एंड ऑफ द प्रॉपर्टी, मीन्स युअर इंटेंट इज dubious देर. यू आर ट्रायंग टू डू समथिंग देर. कळ्ळें तुका न्हू? सेकंडली, देर इज नो एक्सेस टू दॅट स्टॅच्यू, नंबर 1. सेकंडली, हाव आर यू गोइंग टू सिक्युअर दॅट स्टॅच्यू? आतां इतले मायग्रंट आसा इन सांजे एरिया और इन दॅट विसिनिटी, फाल्यां एनीथींग गोज रॉंग, हू इज द ऑब्वियस सस्पिशन देर? द मायनॉरिटीज. असलो हें जातलो. सो ऑल दीस थिंग्स शूड हॅव बीन फॅक्टर्ड इन. फळदेसाय आतां पांडुरंगान म्हणलें की यू नो ही हॅज गिवन अ क्लीन चीट टू फळदेसाय. Valdesai, as an archaeology minister or as a minister, should have seen all these things. Whether all that is clear. Now, yesterday on Prudent, he has made a statement. On your video, I have seen that I will not allow land illegalities to be this thing in the name of Shivaji, or Shivaji's name to be tarnished because of these illegalities. You should have seen that first. How did you go there and inaugurate this? Panchayat म्हणलं तेणें. Panchayat, he had said Panchayat has this thing. Panchayat was scheduled, they had scheduled a meeting on 15th of February. No consensus was there on that platform. He had applied for a platform without even informing that on that platform there is a statue coming in. On 15th, there is no decision taken by the Panchayat. He has gone ahead with the platform. What do you do then?
Now, if you are going to tackle it, it will become a law and order situation. People are लोकांक राग जावपाचो हेच आसा न्हू. Tomorrow, if Faldesai has to come there, he should have seen that all these things are clear, very clear. You go ahead. People are on record saying that you please go ahead with the statue, no problem. But do it in such a way that the land is, see, Sanjayal has fought mega projects. They have fought land sharks because they are very, very particular about their land. आता इतले जमनी हे करून घातले, so there is a conscious attempt there in the name of Shivaji to convert this whole land so that in the name of Shivaji there is an excess and land will be developed. So that is the fear. You allay that fear. If हायवेच्या सायडीन हाड पुतळो तू तशें सगळो. लगेच सोपलो. हायवेच्या सायडीन हाड तूं खंय बांद खंय बांद? ना पुतळो खंय आसप हेका तूं हे ना रुल्स अँड Rules रेग्युलेशन ना. आता तूं महाराष्ट्रान वच No, but your तूं intent. प्रतापगड म्हण रायगड म्हण खंय आहा ते सिटीनी आसा No, no. हांव त्या जंगलानूच आसा. Okay, but what is your intent? माय आर्ग्युमेंट इज व्हेरी सिंपल. त्या मिनिस्टराचेर तुम्ही फातर मारपाक जायना आशिल्लो. तेका तुम्ही जे पद्दतीन तुम्ही ह्युमिलेट करून तसं धांवलेला पळय इट इज व्हेरी रॉंग. No, I'm not saying that is right. I'm not saying that दॅट is इज माय right. कन्सर्न. I'm हांव not कितें saying. म्हणटा आयक हांव तुजे ते हेका म्हणना पंचायतीक काय वचून घेयना तेणी लिगल परमिशन घेवपाक जाय एवरीथींग. हांव तेच म्हणटा हांवें आज इतलें बरयलां की गव्हर्नमेंटान जे इलिगल कितें गोंयांत आसात घुमटे आसात खुरीस आसात पुतळे आसात कितें आसात सगळे काडचे आणि हेच्या फुडें जो कोण घालतलो पब्लीक प्लेसीचेर ताका परमिशन घेतल्या बगर ताका घालपाकच दिवप ना. Theoretically it is okay, but बिकॉज मागीर हे सगळे रिलिजियस प्रॉब्लेम उबे जातात. No, no, no. त्यांनी जे पॉयंट म्हटला की फाल्याच्या सांजे तुवें आरेल जर कितें जायत ते स्टॅच्यू जाल्यार फर्स्ट सस्पेक्ट मायनॉरिटी बाबडे आसतले. हय. आय एग्री हांव तुका एग्री आहे तुज्या वांगडा तेजेर. पूण हाजो अर्थ असो न्ही की सपोज फळ दिसाक तुमी ते मिनिस्टराक फातर मारा, ते मारप तेजेर नो फाती ते मारा, मारप ताका हुश घाला. I am not saying that is तशें right. जावं शकना. I am not saying that is right. सगळे That is wrong. legal That is wrong. म्हणटा. That is wrong. But Anything that violates law and order is Yeah. wrong. तो मनीस कोणतो पिसो रे ज्यांनी पुतळो घातलो पळय आपल्या जमनीन तो कोण एक पिसो धरया आनी ते लोकूय पिशे तुम्ही पिशे काय म्हणटा हांव ताका मारपी मिनिस्टराचे फातर मारपी पांडुरंग असे सेंटिमेंट चाळवले म्हणतात तो करता आता बारीक म्हणटा जातात. न्ही. See, Sentiments go out of hand so many times, I'm not saying- only in Goa. I'm on the मागीर same प्रॉब्लेम point. जाता क्रिएट No, I'm on the same point. I'm on the same point की फाल्यां एकदा ही चेन ऑफ इव्हेंट स्टार्ट जाली then it is very difficult to control that chain of events की ती स्टॉप जावं. Here the minister only has to put things in order. आणि काल म्हाका सांग गोंयकार बरें हांवें परत परत सांगता तुज्या डिबेटीन तुवें काडला विशय जाल्ले फावटी आनी हांवें परत परत सांगला गोंयकार हो सामको म्हणजे सहिष्णू म्हणटा असो. म्हाका सांग काल जर कितें जाल्लें आनी दुसऱ्या गटान जर म्हाजे आनी कितें केल्लें दोनूय गटा भितर दोन क्रिस्तांव आनी जर हिंदू जर फाल्यां काल झगडपाक बसलेले रे कालच जावता आशिल्ले ते म्हणून म्हणटा की एकटोच मिस्टेक करता मरे दुसऱ्याक तुमी करूं नाकात मिस्टेक. एक गजाल पांढरे याद ऑन दीस पॉयंट न्ही हांव ते मुद्दम म्हणटा की वाय दिस इज अ सेन्सिटीव इश्यू प्रिसायसली बिकॉज ऑफ दीस रिजन बिकॉज वन्स यू अनलीश अ चेन ऑफ इव्हेंट विच हॅज सो मेनी एंगल्स तातूंत भितर कम्युनल एंगल आसूं कास्ट एंगल आसूं patriotic angle asu once you unleash that chain of events then it becomes very difficult to control.